Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सगळ्यात पहिली कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंटची लेटर्स घेवपा खातीर 92 लाभार्थी जे आमच्यामध्ये हजर आसा तांच्या खूप खूप अभिनंदन करता। तुमकां सगळ्या जाणांक उशीर काय आसना पण कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट आमी दिवपा खातीर बेगिनात बेगीन फाटले 3-4 महिने हांव लागलेलो की जाता तितके बेगीन ही कॉम्पेन्सेट अपॉइंटमेंट दिवया, पण कोविडाच्या काळात थोडोसो बाकीच्या कामाची प्रायोरिटी असल्या कारणान थोडोसो उशीर जालो। बट तरी सुद्धा ही 92 लेटर्स म्हाका दिसता कन्सर्न तुमकां खात्या कडल्यानूय आमच्या कळयला, तुमच्या लोकप्रतिनिधी कडल्यानूय बी तुमकां हाजी मेसेज पावल्या आसतली। आज कॉम्पेन्सेशन लेटर जॉब ऑफर लेटर्स हे जे आसा हे लेटर तुमकां आता दिले वयतले। कन्सर्न डिपार्टमेंटान तुम्ही वचप आणि त्या प्रमाणे अपॉइंटमेंट लेटर्स त्या खात्याचे हे तुमकां दिले वयतले। हेन्सफोर्थ ही स्कीम आमी फुडें मॉडिफाय करता आसतना हाजो इन्कम लिमिटचो क्रायटेरिया जो 3.5 लाख एन्युअली इन्कम आसा होय आमी मॉडिफाय करपाचो आसा, जेणे करून म्हणजे क्लास सी कॅटेगरीतले जे एम्प्लॉईज सरकारी एम्प्लॉईज जे काम करता इन फ्युचर चुकून माकून त्यांच्या घरात अशा पद्धतीचो इन्सिडंट जालो आसत जाल्यार ताच्या भुरग्यांक हाजो बेनिफिट मेळचो हाज्या खातीर आसा। दुसरे खासा करून जेका आमी ऑर्फन चायल्ड ज्याच्या आवय बापायचो देहांत जाता त्या भुरग्यांचेर 18 वर्सां जाल्या उपरांत विदीन अ इयर ही अप्लाय करपाचें म्हटलें, ताका आमी थोडोसो मॉडिफाय करून 18 ते 21 वर्सां पर्यंत, कारण ग्रॅज्युएशन तेजे 18 ते 22 वर्सां पर्यंत ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जावपा खातीर 18-21 वर्सां पुराय जाता, म्हणून हो एज रिलॅक्सेशन क्रायटेरिया फॉर ऑर्फन्सा खातीर आमी म्हणजे चेंजीस सजेस्ट केल्या आणि चेंजीस ते फुडें आहा ते मॉडिफाय जातले। बऱ्याच जाणांक हे लेटर घेतल्या उपरांत खूप जाणांक दिसला आसतलें की आपल्याक पिवनाचीच नोकरी कित्याक, आपूण चड शिकला किंवा आनी कितें वेगवेगळी म्हणजे हितूर ऑफर लेटर्स दिता आसतना आमी सी कॅटेगरीतल्या वेगवेगळ्या पोस्टाक तुम्ही त्यांना लायल्ल्या क्वॉलिफिकेशनाच्या आधारीत बरोबर आसा अपग्रेड सुद्धा जरी केल्ले आसत जाल्यार कन्सिडर करता। बट थोड्या जाणांनी अपग्रेड करूंक ना आसत जाल्यार आमकां तेच ऑफर लेटर जे दिल्ले आसा। इतकेंच म्हणणें आसा की तुम्ही ज्या डिपार्टमेंटात आताच्या घडीक जॉईन जाता आत्ता सुरवातीकूच खंयचें डिपार्टमेंट बदलपा खातीर कोणाचेर प्रेशर घालू नकात, कारण आताच्या घडीक तुम्ही जॉईन जावप गरजेचें आसा। कारण म्हाका जेन्ना लक्षांत आयलें बरेच जाण ऑफर लेटर घेवच्या पयलींच म्हाका ह्या डिपार्टमेंटान नाका, म्हाका त्या डिपार्टमेंटान जाय, म्हाका हांगाच नोकरी नाका, म्हाका थंयसर नोकरी जाय, अशा पद्धतीच्यो कंप्लेनी घेवन म्हणजे कन्सर्न आमदार मंत्र्यांकडे वचूं नाकात ही म्हजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा। ज्या जाग्यार नोकरी मेळटा ती सिन्सियरिटीन नोकरी करप हे खूप महत्वाचे आसा आणि ही नोकरी दिता आसतना म्हणजे चुकून माकून सपोज कोणी जर कोणाकडल्यान पैसे बिशे घेतले आसत जाल्यार तेजी कंप्लेन तुम्ही अवश्य आमच्या पर्सनल डिपार्टमेंटाकडे कर। आतापर्यंत फक्त डिपार्टमेंटच आशिल्ली, तर कॉर्पोरेशनाच्या बाबतीत त्यांचो रुल्स रेग्युलेशन्स कितें आसा हे जे आसा हे पळोवन त्या प्रमाणे तांकां प्रायोरिटी दिवपाक लायता।